ज्येष्ठ साहित्यिक ह.मो. मराठे संवसाराक अंतरले। तांकां पुण्यात खासगी हॉस्पिटलांत राती सुमार 1:30 मरण आयलें। ते 77 वर्सांचे आशिल्ले। ते मूळ गोंयचे सांखळे सुर्लाचे। तांचे थंय पोन्नें घरूय आसा। ह.मो. मराठेच्या साहित्याचेर गोंयचो मोठो प्रभाव आशिल्लो। तांचें बालकांड हें गाजिल्लें पुस्तक। गोंयच्याय साहित्यिकांनी तांकां आर्गां ओंपलीं। पुण्यात तांचेर निमाणे संस्कार जाले। ते खासा करून गोंयचे आशिल्ले आणि गोंयच्या कोकणस्थ समाजान चित्पावनी नावाची बोली उलयतात ती मराठी आणि कोंकणी हांच्या सिमेवेली एक बोली आसा। त्या चित्पावनीची तांकां खूब जाण आशिल्ली। त्या बोली बद्दल तांकां खूब आस्था आशिल्ली। आपल्या साहित्यांतल्यान जायते प्रयोगूय तांणी त्या बोलीचेर केल्ले। तांचें गोंयांत मूळ घर सुर्ला आशिल्लें। सुर्ला कडचाळ म्हणटात थंय तांचें मूळ घर आशिल्लें आणि पूण तांचे खूब कमी काळ म्हाका दिसता थंय गेला आणि मुखावेलें जीवन तांणी महाराष्ट्रांतूच सारिल्लें आसा। तरी आसतना गोंयच्या सगळ्या जीवन पद्दतीचो खासा करून पुर्तुगीजाच्या पयलींच्या पुर्तुगीज कालीन अशा जीवन पद्दतीचो अनुभव तांचे कडेन आशिल्लो तो तांच्या साहित्यांतल्यान प्रदर्शीत जाल्लो आसा। माणूस मोठा होण्यासाठी त्याला स्वतःच्या प्रयत्नांची आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाची स्वतःच्या प्रतिभेचीच आवश्यकता असते। या गोष्टीवरती परत एकदा त्यांच्या आत्मचरित्रातून आपल्याला शिकायला मिळतं। पण ज्याला आपण म्हणू शकतो की कमी असतात असे साहित्यिक जे परखडपणे लिखाण करणारे असतात प्रत्येक गोष्टीमध्ये। मग त्यांचं ललित साहित्य असो किंवा त्यांचं वैचारिक साहित्य असो त्याच्यामध्ये परखडपणा होता। ह.मो. मराठे हे गोमंतकीय सुपुत्र होत। गोमंतकातील डिचोली तालुक्यातील सुर्ला हे त्यांचे जन्मगाव। या भागातील अनेक तपशीलवार वर्णन त्यांनी त्यांच्या विविध प्रकारच्या लेखनामधून केले आहे। प्रामुख्याने बालकांड ही त्यांची कादंबरी विशेष गाजली। दोतोरांचेर पेशंटाच्या फामिलींतल्या वा इश्ट मित्रां सारकेल्या लोकांकडच्यान हल्ले आनी मारबडय जाता म्हूण आयएमएच्या गोंय शाखेचें शिष्टमंडळ वचून राज्यपालाक मेळ्ळें। सरकारान दोतोरांचे सुरक्षेची खबरदारी घेवंक जाय म्हूण दोतोर मागतात। This is all over India. Here, hunger strike is a token strike, just to bring to the notice of the people that we are being harassed by in every field, right from assault on the doctors when आमची चडशी काय चूक नसता, even minor चूक झाले लोक take law in their hand. आणि इंटरमिनिस्ट्रियल एक हे सगळे आमचे इश्यू जे आहा दोतोरांचे ताका इंटरमिनिस्ट्रियल एक कमिटी नेमिल्ली प्रायम मिनिस्टरान आणि तांची रिकमेंडेशन जी सगळी आसा एक्चुअली दे शूड फॉलो दॅट रिकमेंडेशन। दे आर जस्ट सिटींग ऑन दॅट रिकमेंडेशन। सो आमकां दिसता की हे आमचे जो आमी एक अवेरनेस करूंक सोदता अमॉंग्स द पीपल ऑल्सो प्लस ऑन द गव्हर्मेंट एंड एज अ गव्हर्नर इज द हेड ऑफ द इंस्टिट्यूशन ऑफ दीस गव्हर्मेंट। सो वी हॅव गिवन हर एंड शी वॉज व्हेरी सिम्पथेटीक टू अवर कॉज। तिणें आमकां afयले भितर मुद्दम तुमी हांगा बसूं नाका म्हणून आमचे सगळे आयकून घेतले अँड शी वॉज व्हेरी सिम्पथेटीक। शी ऑल्सो एग्रीड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वी शूड बी डॉक्टर शूड बी ट्रिटेड एज अ नोबल प्रोफेशन। आणि कॅपिंग जे आसा ते सामकें इम्पॉर्टंट। एक्सिडेंट जालो जाल्यार तुमी 5 लाख दितात आनी सगळे हांगा करतात रोखडे दितात आनी सोंपयतात केस ती। आणि आमच्या सारखे आमी ट्राय टू सेव द पेशंट आणि त्यांना जर पेशंट बाबा कितें एक मायनर मिस्टेक जाली आनी चुकलोय आनी कितें जालें जाल्यार ताका कोट्यांनी दिवचे पडटा पयशे। सो देर हॅज टू बी अ लिटल कॅपिंग ऑन दीस बाबा एक फिक्स कॅप हाज्या वयर तुका हे मेळचें ना म्हणून कॉम्पेन्सेशन मेळचें ना म्हणून। सो दीस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि म्हाका दिसता की आमी गव्हर्नर वॉज व्हेरी सिम्पथेटीक। तिणें सांगलां की आय वील रायट टू द गव्हर्मेंट अँड वी वील सेम थिंग आमी जे आसा न्हय ते आमी चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टराक दितले। Give a break.